the most strongest political setup in the upcoming India, who has grown in 10 years period. दोन सरकार आहा, एक युनियन टेरिटरी, एक स्टेट, MLAs आहा, कितलेशे चेअरपर्सन आसा, कितलेशे म्युनिसिपालिटी आहा. इतले फास्ट ग्रोईंग जरी तरी अरविंद केजरीवालान आपल्यागेले कॉमन मॅनाचो अजेंडा घेऊन उदक, लाईट, एड्युकेशन, वुमन सेफ्टी, हेल्थ हेच मुद्द्याचेर जरी तरी इतले फास्ट ट्रॅक करून लोकांक जरी तरी कन्विन्स करून आपल्या वाटेन हाडपा जाता जाल्यार एकाक फसोवन भितर घालपाचो प्रयत्न आज केल्लो. हो प्रयत्न आज परत ते एक चान्स घेवपाक सोदताले की भितर घालून मॅन्युपुलेट करून एमका सेटिंग करून ट्राय करपा जाता म्हणून ते सेटिंगूय जावना. आणि आज जेन्ना सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की ही जी एजन्सी आहा ती जावन आहा एक पिंजरांतलो पोपट. जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सीबीआय एक पिंजरांतलो पोपट म्हणटा, सो ह्या पोपटाक हँडल करपाचो, ह्या पॅरटाक हँडल करपाची बीजेपीक सक्सेसफुल जावंक ना. कित्याक दे कुडंट मॅनेज ह्या पिंजरांतल्या पोपटाक. आणि आज सुप्रीम कोर्टान वर्डिक्ट दिले. दिस इज अ शेम. दिस इज अ शेम दॅट CBI has been termed as a caged parrot. And who is the parrot handler? The handler is the BJP itself. So it is a shame that these kind of words are coming out from Supreme Court. But saying this, अख्खे देशभर न्हू अख्खे वर्ल्डाक आज इतली खुशायकाय भरल्या because finally justice has prevailed. They are not able to even start anything against Arvind Kejriwal because असले ऑनेस्ट पॉलिटिक्स जेन्ना आज भितर सरता आणि आमचे असले भुरगे आज ऑनेस्ट पॉलिटिकाक तेंको दिवन आज आमी हांगा आसा. द मेसेज टू गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज, जे भाशेन अरविंद केजरीवालान 10 वर्ष पहिले लोकांमध्ये अपील केल्ले, जे भाशेन आमी गोंयांत लोकांकडेन अपील केल्ले, जे भाशेन हांवें आनी क्रुजान लोकांक कन्विन्स करून भाणाले आखे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक आमकां निवडून हाडले. आज तुमचे मुखार सगळे सत्य आहा. आज तुमचे मुखार हे सगळे जे जाता ते तुमचे मुखार आहा. तुम्ही आज नियाळ करपाचो टाइम आसा. मुखार जी वाट आहा ते वाटेचेर तुम्ही डिसिजन चेंज करपाची गरज आहा. आज जरी तरी कित गरज आसली की अरविंद केजरीवाल जावं मनीष सिसोदिया तेंकितू ते भितर रावपाक खुंयच्यान पयशे घेवन सेटिंग करून हेमच्यान भायर सरो जायना आसले. तेही आमचे भाशेन आम आदमी कॉमन मॅन तुमचे भाशेन आमचे भाशेन पूण हे नियाळ करपाक गरज आसा. ते जर तरी भितर रावले जाल्यार एक पॉलिटिकल चेंज. आमी म्हणटा एक जीव आमचो, वी हॅव वन लाईफ and in that one life if we are going to make the max and the best use of it then people will remember. and ते आज आमी करून दाखयल्या, आमगे लिडरान करून दाखयल्या. we are all proud of being with the Aam Aadmi Party. We would all want you all to be proud to make sure that the Aam Aadmi Party comes to power in Goa. तुमचो आधार जायो हे जे आज कोण दाखयले आहा, it is a big achievement for the party. I appeal to the people of Goa. आमके एक चान्स दियाय 2027 आमके एक चान्स दियाय. एकटे ZP पोल आहा 2025 आमके एक चान्स दियाय. सगळे सेपरेट दवरया, एक चान्स दिवपाक मुखार सरया. आमगे गव्हर्नमेंट हाडून आमके एक मॉडेल जो आहा जो दाखोवपा सोदताय, जे मॉडेलान तुमकां तुमगे भुरग्यांक हेल्थ केअर, जाणटेल्यांक हेल्थ केअर, एड्युकेशन, तुमगे बायलांक जे सेफ्टी जाय ती सेफ्टी दिवपाक. हो जो सेटिंग कल्चर आहा तो सेटिंग कल्चर बंद करपाक, दोंगर शेतां जी आहाय जी आज फास्ट ट्रॅकाचेर कितें जाता हे सगळे जरी तरी एक स्ट्रीम लाइन करपाक आनी ट्रस्ट वर्दी एक गव्हर्नन्स मॉडेल हाडपाक. जाल्यार आय थिंक टुडे अरविंद केजरीवाल इज लीडिंग अ पाथ. वी आर फॉलोइंग दॅट पाथ. माकोडे जर जाली आमदार जाऊन क्रुजा कोडे जर जाली हो पाथ फॉलो करीत आहे. एक चान्स दियाय आमकां आनी लेट अस सेलिब्रेट. आय थिंक टुडे इज अ big day for all of us. We all are happy and we would want this happiness to be spread over the period of political years to come. Okay. वेंजीबाब जेन्ना बेलाचे आमी उलयता तेन्ना आतां येता त्या दिसांनी हरियाणा आनी महाराष्ट्रान बी जाय ती इलेक्शनां, तो कितले बेनिफिशियल जातले अशें दिसता? जे भाशेन आज वाल्मिकी बाब उलयल्लो, उत्तर प्रदेशान जेन्ना सरान रॅलीन प्रचार केलो तेन्ना तो भायर आयिल्लो
आणि थोडो दीस ताका प्रचाराक मेळले. प्रचाराकूच ताणे जे सांगिल्ले त्यो गोष्ट्यो लोकांनी एक रियलाइज करून जे डिसिजन घेतले त्याच डिसिजनाचेर तुम्ही सगळ्यांनी रिझल्ट चोयलो. आता थोडो जो टाइम प्रचाराचो जो सराव मेळटलो हरियाणा जावं जे दुसरे स्टेटीनी इलेक्शनां, आय थिंक इट विल प्ले अ बिग इम्पॅक्ट. लोक आज रावता की तांकां जे त्रास जाल्ल्या हरियाणाच्या जे फार्मरांक इतली त्रास जाल्ल्या, इतली लोकांचेर पिडा येयल्या, ते पिडाचेसून कोणपूण काडटलो म्हणून लोकांक एक होप जायो, लोकांक एक रे ऑफ होप आज अरविंद केजरीवालांतल्यान दिसती पडटा. आणि जे स्ट्रेंथ जी एनर्जी एक मनशाक जाय जेलीत रावन पॉझिटिव्हली चिंतून भायर सरपाक तितूंतल्यान, आय थिंक दिस इज व्हॉट इन्स्पायर्स एवरीवन and will inspire the people of Haryana, which will definitely make a change, and this change we will see once the elections are done. आणि गोव्यान येतले, गोंयान येवपाचे प्रयत्न जे आम्ही तुमच्या मुखार हाडटा, तुम्ही एक्नॉलेज करता. आज तुमकां साउथ गोवा येल जाल्यार साउथ गोवा एसपी जावं पुलिस स्टेशन जावं कोण तुमकां देखून बगलेर दवरना. when you are one of the pillars of democracy, असले केन्ना जावंक ना. आणि जरी तरी असले पाटेबरार आणि असले विचार असलेले पॉलिटिकल जो सोच आहा, जो पॉलिटिकल थॉट आहा, तुम्ही एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जरी तरी तुम्ही सपोर्ट करून आमकांय मुखार पोर्ट्रे करना जाल्यार मुखार भयानक सिच्युएशन येवपाचे आसा. आणि ते सगळ्यांक तुमकांय दिसती पडटा आणि आमकांय दिसती पडटा. Coming to the panel will change. ही जे आहा आणि जे झाला ती एक दुखेस्त गजाल. एक आम्ही केन्नाय कोणाचो फोटो घालून दवरताय, कित्याक दवरताय? गरज आसली ह्या मनशा जेली वचपाक रावपाक. आमची मत कितली जाण आको ते टॉलरेट करूं जाता आसले. सो आय एम नॉट शुअर वेदर दिस बॅनर विल चेंज or not change, but this picture will remain in the heart of every Apian, of every Indian citizen, whether he is politically with Aam Aadmi Party or not. And every child will have this picture of Arvind Kejriwal in his heart because he is one person who has stayed inside. He could have come out. I think it's not about the poster, it's about his image that is going to impact all the political class across.